एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. सो टायम जालो 7:30 रात जाली. ओके सो इशवी खेळटा सर. इशवी जाऊ पळय. आई हाय म्हण. आई बसला तो बसला सकल खेळटा. ओके सो अजून आम्ही शॉपिंगचे व्लॉग तुमकां दाखोवंक करूंक ना कित्याक टायम मेळोंक ना. म्हटलें ते हांवें ती ब्रिंजल हाडलेली न्ही आयज म्हाका ते कशें करून ब्रिंजल करूंक जाय म्हटलें तुमकांय शेअर करया. अजून पर्यंत हांवें म्हाज्या चॅनलान ब्रिंजल स्टफ तुमकां दाखोवंक ना. स्टफ म्हणजे भरून करता ते. सो काल हांवें येताना हांगासर वचा बेळगांव न्ही जस्ट फोंडा तेवटेन सायडीनूच हांवें ते म्हाका बरेशे ब्रिंजल मेळ्ळे आनी असले ब्रिंजल आमगे खूब कमी हाडटा. ग्रीन कलर ब्रिंजल न्ही आमगे तशें हाडना हेपळय असले. सो म्हाका असले आसलेले आनी ते तसले डिफरंट तो आनी आसता पळय वांगी तो बी आसलेले ते आमगे हाडटात न्ही. सो म्हटलें असले वांगी म्हाका मेवळे घेवया. आतां बरें स्टफ करून न्ही एक मसाला करता. स्टफ ड्राय अशें करना मातशें ग्रेवी दवरतले की आतां आमी करतले हेज्या वांगडा तांदळाची भाकरी करतले कळ्ळें न्ही. चपाती तांदळाची भाकरी दाळ म्हणजे हेजे सॉरी शीत बीन तुमी खावं शकता. खूब इजी आसा रोखडें जाता. ओके सो फटाफट करुया आमी. सो पयलीं आमकां न्ही पयलीं आमी कितें करया स्टफींग रेडी करून घेया कळ्ळें. जे ब्रिंजला भरपाक न्ही भितर न्ही एक स्टफींग आमकां रेडी करूंक जाय तें पयलीं आमी करून घेवया. कित्याक आतांच आमी ते वांगी बिंगी कट करून दवरप ना कित्याक ते मातशे काळे पडटा. सो काळे पडोंक जायना म्हणून ते आमी मातशें मागीर करया. सो पयलीं आमी स्टफींग रेडी करुया. सो स्टफींग करपाक कितें लागतलें हें तुमकां दाखयता. सो हांगासर पळयात हांवें घेतला वांगी पळय असले घेतला. तुमी ते पर्पल कलर आसता पळय तेय घेवं शकता. सो हांगासर न्ही 11 आसा. जितले ब्रिंजल आसा न्ही तितलेच आमकां स्टफींग मातशें चड करूंक जाय. सो हें चड आसा सो स्टफींग हांव मातशें चड करतलें. ओके हें आतां न्ही हांवें बरें धुवन घेतलां. धुवन न्ही हेका पुसून काडूंक जाय कळ्ळें. बरें पुसलां हें. आतां आमी करया स्टफींग. सो हांगासर न्ही हाफ कप घेतला हांवें फ्राय केल्लेले पीनट. आमी कितें करता पीनट न्ही फ्राय करून दवरता. ते कितें जाता खूब दीस बरें उरता भायर दवरले सुद्दां. इफ ते फ्राय बीन करनासतना भायर दवरले न्ही ते मागीर पिड्ड्यार जाता. सो आमी न्ही अशें फ्राय करून दवरता. सो हें हांव साला सकटूच घालता म्हणजे साला बीन कांय काडना हांव. ओके सो हांगासर हाफ कप घेतला हांवें फ्राय केल्लेले पीनट. आतां हें आमकां न्ही पावडर करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही हांवें पीनट न्ही पावडर करून घेतला आनी आमकां न्ही फायन पावडर करूंक जाय. सो एक बावलान ट्रान्सफर करून घेता. सो आतां हितून घालता हांव कांदे. हांगासर न्ही एक व्हडलो सायजा मातसो व्हडलो कांदो आसलेले ते हांवें न्ही चॉप करून घेतला आनी कांदे न्ही मातशे फायन चॉप करून घेयात. जे कांदे घालता जितले आमचे ब्रिंजल आहा पळय तितले आमकां स्टफींग मातशें चड करूंक जाय. कोथमीर घालता थोडे कोथमीर हांव दवरता. सो आतां घालता हांव 1/4 टीस्पून न्ही हळदीचो पिठो घालता. सो आतां घालता हांव रेड चिली पावडर. हें न्ही एव्हरेस्ट हें खूब स्पायसी आसता न्ही म्हणून हांव म्हाका चड घालूंक जायना कित्याक चड घातल्यार न्ही तीख लागता मागीर. सो हें हाफ टीस्पून घेतला आनी हें घरा केल्लेलो मिरची पावडर वो हाफ टीस्पून वो स्पायसी ना. ओके सो टोटल न्ही आमकां 1 टीस्पून न्ही रेड चिली पावडर घेवंक जाय तें घालता. मीठ घालता एज पर द टेस्ट. सो आतां न्ही आमकां हातीनूच न्ही बरें मिक्स करून घेवंक जाय आनी हितून कांय ऍड करपाची गरज ना. बरें अशें हातींनी ताका अशें कालून घेवया आनी जेन्ना तेमी अशें कालून जालें न्ही बरें मिक्स करून जालें न्ही अशें म्हणजे अशें प्रेस करून म्हणजे अशें दाबून पळोवंक जाय म्हणजे अशें स्टफ जावंक जाय म्हणजे अशें बायंडींग जावंक जाय कळ्ळें न्ही. सो बरें अशें ताका मिक्स करून घेयात. मिक्स करून न्ही टेस्ट करून पळयात. इफ मीठ बीन कमी आसल्यार मीठ घालात. इफ तिखसाण तुमकां चड जाय जाल्यार तुमी ऍड करात. ताका न्ही बरें हांव हातीन मिक्स करून घेता. तुमी जाय जाल्यार न्ही स्टफींग पळय म्हाजें स्टफींग हांगा रेडी जाल्लें आसा. मातशें मीठ कमी आसलेलें मीठ घातलां आनी कांय घालपाची गरज ना. तुमी जाय जाल्यार टायम मेळना जाल्यार स्टफींग रातचेच करून बरें मिक्स करून तुमी एक डब्यान घालून दवरूं शकता. नेक्स्ट डे भितर घालपाचें आनी हें करपाचें फ्राय करपाचें. सो नेक्स्ट डे तुमी स्टफ करपाचें. ओके सो हें जाल्लें आसा. सो आतां आमी ब्रिंजल ताका कशें कट करूंक जाय हें दाखयता तुमकां. सो आतां तुमकां दाखयता हांव ब्रिंजल कशें कट करपाचें. सो पळय हांवें घेतला एक ब्रिंजल आनी हें डेट आहा पळय फूल कट करनाका जस्ट इतलेंच कट करात इतलें दवरात कळ्ळें न्ही. आतां हें सायडीचें तुमकां दिसता आसतलें पळय तें आमकां काडून घेवंक जाय. इतलेंच अशेंच काडून घेवपाचें आमकां.
पळयात. तुमकां जाय जाल्यार तुमी दवरूं शकता, कांयच प्रॉब्लेम ना. ओके, सो आतां कशें कट करप तें पळयात. अशें मिडल आमकां कट करून घेवंक जाय. बस इतलेंच, इतलेंच आं, चड करनाका ना, 2 कट जातले. ओके, मागीर अशें मातशें सांबाळून. सो अशें आमकां हें कट करून घेवंक जाय. भितर चॅक करून पळयात. ओके, सो आतां थोडे कितें करतात, अशें कट करून न्ही उदकान मीठ घालून न्ही उदकान अशें बुडयतात, कित्याक तें काळें पडटा न्ही. सो तुमी उदकान बीन घालून दवरपाची गरज ना. जेन्ना तुमी हें कट केलें पळय, सोमतेच ताका न्ही मीठ लावपाचें, कळ्ळें न्ही. सोमतेच ताका मीठ लायात आनी मीठ मातशें ताका लागूंक जाय न्ही. ओके, लायट ताका अशें न्ही मीठ लावन घेयात आनी सोमतेच ताका स्टफ करपाचें. जें आमी स्टफींग केलां पळय सोमतेच ताका भितर भरपाचें आनी अशें कट करून दवरनाकात. इफ तें कट करून दवरलें जाल्यार काळें पडटलें. सो मातशें ताका मीठ लावन घेतलां आनी आतां हांव भितर स्टफींग करतां. सो आतां भरता भितर स्टफींग. आनी स्टफींग न्ही मातशें चड भरूंक जाय, कळ्ळें न्ही. इल्लें इल्लें घालनाकात. अशें आमकां भितर स्टफींग करून न्ही बरें ताका अशें प्रेस करूंक जाय. अशें बरें ताका प्रेस करून घेवंक जाय आनी बरें स्टफ केल्लें आसा. अशें हांव सगळें करून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां. सो हांगासर पळयात ब्रिंजल हांवें सगळें स्टफ केल्लें आसा. हें एकूच न्ही ब्रिंजल पिड्डें जाल्लें भितर, सो हांवें कट केलें. बाकी सगळें ब्रिंजल न्ही एकदम बरें आसा. सो मसालो स्टफ जाल्लो आसा. सो आनी इतलो मसालो उरला तें मागीर आमी यूज करतले. सो करें आमी स्टार्ट. पॅन दवरला. आतां तातूंत घालता एक 3 चमचांनी हांव तेल घालता. सो आतां घाले आमी कांदो न्ही हांवें जस्ट धाकटोसो घेतला. हांवें एक कांदो हांवें चॉप केला ते घालता. सो कांदो न्ही जस्ट 1-2 मिनटांनी आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां घालता एक धाकटो चमचो आलें लसूण पेस्ट आनी बरें एका न्ही आमकां फ्राय करून घेवंक जाय 1-2-3 मिनटां. कित्याक जिंजर गार्लीक आहा पळय पेस्ट तें बरें फ्राय जावंक जाय. सो आतां घालता हांव टोमॅटो आनी एक धाकटो टोमॅटो न्ही हांवें चॉप करून घेतला ते घालता. जस्ट थोडेशें मीठ घालता आनी आतां टोमॅटो न्ही मातशें सॉफ्ट जाय आनी हाका बरें कूक करून घेवंक जाय. सो टोमॅटो न्ही हांगा सॉफ्ट जाल्ले आसा. सो आतां घाले आमी मसाला. सो मसाला घालता पळय हांव कितें दाखयता तुमकां. 1/2 टीस्पून घेतला हांवें टर्मरीक. एक धाकटो चमचो घेतला हांवें गरम मसाला आनी हें रेड चिली पावडर आसा एक तिखट आनी मातशें कमी तिखट. ओके, तें घालता आनी हांगासर घालता हांव एक धाकटो चमचो कसुरी मेथी घालात. बेस्ट टेस्ट येता. ऑप्शनल, तुमकां नाका जाल्यार तुमी स्कीप करात. आनी बरें आमकां न्ही मसालो फ्राय करून घेवंक जाय. 1-2 मिनटांनी आमकां हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात मसालो न्ही हें आमचें बरें जाल्लें आसा. सो आतां हेजे वर घाललें आमी स्टफींग जें उरलेलें पळय तें हांव घालता स्टफींग. सो बरें हेका मिक्स करून घ्या. कांय उदक बी कांय घालनाकात, तें ड्रायच आसूं न्ही. बरें तेका न्ही मिक्स करून घ्या. सो हें पळयात बरें मिक्स करून जाल्लें आसा. सो आतां आमी ब्रिंजल दवरया एक एक करून. अशें आमकां एक एक करून दवरून घेवंक जाय. सो हांवें न्ही सगळें ब्रिंजल घालून केलें कित्याक तशें उरता मागीर तें म्हणजे पिड्ड्यार बीन जाता न्ही ताका लागून. सो एकूच पिड्ड्यार जालेलें, बाकी सगळें बरें आसलेलें. हें पळयात आसा. फ्लेम लो दवरात. उदक आतां कांय ॲड करप ना. जस्ट तेलानूच आमकां हें मातशें शिजोवन घेवंक जाय. तर धापून न्ही आमकां जस्ट 3 मिनटां हेका आमी शिजोवन घेवया. सो 3 मिनटां जाल्लीं आसा.
सो आता न्ही हे आमकां टर्न करून घेवंक जाय. टर्न करून घेता अशें. सो टर्न करून जाल्लें आसा. आतां परत आमकां न्ही 3 मिनटां शिजोवन घेवंक जाय आनी फ्लेम लो दवरात ना सकयल न्ही तें बर्न जातलें. इफ तुमी नॉनस्टीक कडाईन करता जाल्यार आनीक बेस्ट. सो 3 मिनटां हांव कूक करून घेता. सो 3 मिनटां जाल्लीं आसा. सो आतां न्ही आमकां उदक घालूंक जाय. उदक न्ही आमकां गरम उदक घेवंक जाय. सो जितलें तुमकां पातळ जाय त्या प्रमाणे तुमी उदक घाला. सो हांगासर न्ही हांव हाफ कप उदक घालता. एक हाफ कपाचे मातशें चड जितलें बुडटा तितलें. ओके बरें ताका मिक्स करून घेयात. अशें बरें ताका मिक्स करून घेयात. चड हांव अशी ग्रेवी करचें ना कळ्ळें न्ही. एक चपाती वांगडा बोडोवन खावपाक तितलेंच. इफ तुमकां चड ग्रेवी जाय जाल्यार उदक चड घालात. आनी जस्ट थोडेंशेंच उदक घालता हांव बस. सो 1 कप जालें हें उदक कळ्ळें न्ही. बरें ताका मिक्स करून घेयात. अशी ग्रेवी न्ही टेस्ट करून पळयात. इफ तुमकां मीठ बीन कमी दिसता जाल्यार मीठ ऍड करात. जस्ट थोडेंशेंच हांव घालता मीठ. मीठ म्हाका कमी लागता कित्याक आमी उदक घातलां न्ही ताका लागून. मीठ घालून बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो उदक घालून बरें मिक्स केलें. आतां धांपून आमकां एक 10 ते 12 मिनटांनी हेका बरें शिजोवन घेवंक जाय. फ्लेम लो दवरात. हांगासर न्ही एक 7-8 मिनटां जाल्लीं आसा आनी मदीं मदीं ताका मिक्स करत रावता. आनी ब्रिंजल न्ही बरें कूक जावंक जाय. सो आजुनूय जावंक ना मातशें आसा कच्चें. धांपून दवरता हांव. सो हें जाल्लें आसा. हें पळयात बरें तेल सुटलेलें आहा. सो आतां न्ही हेज्या वयर घालया. कोथमीर घालता. इतलें ग्रेवी खूब जालें चपाती वांगडा बी खावपाक. ट्राय करा तुमी मुद्दामूच खूब बरें लागता हें. ओके हें पळयात बरें तेल सुटलां आनी टेम्पटींग जालां सारकें. सो आई करता आतां तांदळाची भाकरी. सो तांदळाची भाकरी करया म्हटलें. एक्चुली म्हाका सकाळीं करपाचें आसलें म्हणजे दनपार जेवपाक. सो दनपाराक करून कांय फायदो ना कित्याक शिवूय ना जेवपाक. आयज जेवपाक येवंक ना तो. सो म्हटलें रातचेच करया. आनी रातचें करपाकूच नाका आतां. हेजी स्टडीज घे हो मदीं मदीं येता स्टडीज घे म्हणटा आनी हो इश्यू गेलो रुमान दाखयता तुमकां. जस्ट आत्तां आमच्या नेबरांनी हें दिलां भाकरवडी. ती पुना गेल्ली खंय तो एक दिला. आमकां केन्ना अशें लायकी ना भाकरवडी. आमी अशें खायनाय. पण आई सामकें म्हणजे फ्रेश आनी तें बसून बसून खालें. अर्दें जालें पॅकेट. बरें आसलें भाकरवडी. तो इश्यू खंय गेलो जस्ट न्हिदलोलो तो. आत्तां उठलो. सो भाजी करून जालें म्हाजें. शिव येतलो खंय जेवपाक. ऋत्वी दार बंद कर. हो पळयात भैया भितर अभ्यास करूंक बसला आनी हो वचून ताका डिस्टर्ब करता. आनी तो ऋत्वी पळय कितलो मस्त बूक काडून हांगा दिता. तुका मारतलें आं. चल यो यो भैया अभ्यास करता यो 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 इश्वी यो. हांगा आयलो न्ही ताका गरम सारको घामान बुडटा आनी तरी पूण हांगा येता. नाका यो यो यो. आतां खिचडी घालूंक जाय. आयज तुका खिचडी केल्ली हांवें. यो रे इश्वीक आयकना तो. यो यो सगळें आई म्हण. सगळें आई म्हण. अरे हातलं यो यो यो. आय टॉय जा यो बेगिना यो. सो इतलें गरमी जावपाक लागला ते एसी रावचें पडटा. आनी आयज सामकें सकाळच्यान दमट आसलेलें. म्हणजे आत्तां गोवा न्यूज कळ्ळें की पावस पडलो म्हणून खंय तरी. यो यो ऋषवीक थंय वचनाका यो. आयकाच ना तो थंयच वयता. ओके चला हांव न्ही फटाफट न्ही भाकरी करता. म्हणजे आई म्हाका लाटून दितलें हांव फ्राय करता. ओके मागीर मेळटा तुमकां. चला सो भाकरी दवरला करपाक. सो ऋतिका वाडलें. ती आतां येयना न्ही काम करपाक. ती म्हाका आयज फोन केलो तिणें म्हाका परवाच्यान येता म्हणपा न्ही. सो ती आसलें तिका सांगपाचें भाकरी बी करपाक. सो टायम बेश्टें करया म्हटलें. ऑलमोस्ट जालें. इशुकाकूय बरयलें हांवें खिचडी. अजून शिव येवंक ना. सो बेगिने बिने करून घेता. इतलें जालें. सो हांव बसला जेवपाक. हें ऋतुकाचो प्लेट ताणें खावपूच ना. हें पळयात जस्ट ग्रेवी खालो आनी वांगी थंयच दवरला. सो हें पळयात पळोवपाक सामकें टेम्पटींग दिसता.
सो खाऊन सांग तुमकां खूब तेंपांनी केला. आमगे नॉर्मली ब्रिंजल भाजी करतात पीनट घालून. सो दिस टायम अशें स्टफींग करून करया म्हटलें. काय बेस्ट जाला. पीनट घातल्यार न्ही तेका बरो टेस्ट येता. इश्यू हांगा यो. इश्यू परत परत थंय वयता. ओके जेयता मागीर मेळटा तुमकां. सो टायम पळयात 12 जावपा येयली. सगळे आयदनां घासपाकूच नाका आतां हें पळयात. सगळें आयदनां आमी किचन सगळें सेट करता म्हणटा नाका आतां सगळें काडून घासचें पडटा. सो शिव आजून येवना जेवपाक. लेट सोंपता खंय इवेंट. सो म्हटलें आपूण भायरूच खाता म्हणपाक लागलें. म्हटलें पळय म्हटलें कशें कितें सगळें आसा जेवण. ओके आनी आतां जस्ट हांवें न्ही रितुका फाल्यां टिफिनाक भाजी केली हांवें चिटकीची भाजी. सो फाल्यां चपाती आनी ताका भाजी दिता करून. सो म्हटलें भाजी रातचेच करून दवरुया. ओके सो अशें जायना कामां सोंपना. ताका हांवें घातला पाळण्यार. तो उग्गी आसा. ताका मातशें अशें स्विंग ऑन केलें न्ही तो उग्गी रावता. दाखयता तुमकां न्हिदला पळयात हांव. जागो आसा. न्हिदना न्हिदतलो तो उग्गी आसा. ओके सो आई बीन सगळीं न्हिदला. ओके सो आयची भाजी तुमकां दाखयला पळय. आयज मातशें अशें प्लॅन नासलें शूट करपाचें. तर ते ब्रिंजल पिड्डर घातलें म्हणून हांवें मागीर करताच न्ही म्हटल्यार तुमकां शूट करून दाखोवया म्हटलें. ओके मुद्दम तुमी ट्राय करात. खूब बरें लागता. ओके करून म्हाका कमेंट करून सांगात कळ्ळें न्ही. सो आयज म्हाजी यूट्यूब फॅमिली तेजें नांव आसा रोशनी बांदोडकर. ताणें म्हाका जस्ट मॅसेज केलें अरावंड 8 सुमार. ते आईन तुमकां शेअर केल्लें न्ही कढीतलें म्हणजे हें सॉरी मिरसांगोचें कडी ग्रीन चिली कडी केलेलें पळय तर तेणें ट्राय केलें खंय ताका तें आवडलें खंय. तेज्या वांगडा तेणें कापां फ्राय केल्ले. सो ट्राय केल्या ताका तें खूब आवडलें खंय. सो थँक्यू तुवें ट्राय केलें. ओके शिव आयलो दिसता. एक मिनट. सो शिव आयलो पळयात. कशें आसा सांग भाजी. बरें खा. सो आत्तां येयलो न्हालो बीन जेवून बसला. इश्वी न्हिदला. ओके चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करात आनी चॅनलला सबस्क्राईब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर. बाय म्हण. बाय.